डिसायड करता कोण प्रधानमंत्री जातलो तो. आमकां खात्री आहा ज्या पद्दतीन हे BJPचे वोटींग भ्रष्ट जुमला पार्टी जे सांगताले 400 पार म्हणून ते 400 पार बरोवन दिताले. दक्षिण गोंयचे सीट CMान बरोवन दिले जाल्यार खबर म्हाका उलयला 60,000 मतां जिखतो म्हणून जालें कितें. सो ह्यो उलोवप जायत आसता कोणागे नशिबान केपट बरयलो आहा ते कोणाच्यान व्हरोंक जायना. आनी आमकां खात्री आहा ज्या पद्दतीन आमचो देशाचो लिडर अब राहुल गांधी कन्याकुमारी टू काश्मीर गेलो टू स्प्रेड लव पीस and the way the BJP government has been exposed, the way recently जे आमचे OBC लोकांक रायट ST भावांक रायट जे रिसंटली सरकारान रिजर्वेशना जे डिसिजन घेतले, all these the leader of opposition Rahul Gandhi has forced the Prime Minister, has forced the Bharatiya Janata Party to take these decisions in the interest of the people. And how he does not, he goes and interacts with the people. He is not एक वर्सा एक प्रेस कॉन्फरन्स कोना तो सदा प्रेस कॉन्फरन्स कोता सदा लोकां फेस कोता. एंड दिस इज द आयडेंटिटी ऑफ इंडिया. वी आर इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, वी आर नॉट डिक्टेटरशीप. इंडिया इज हेडिंग करंटली टुवर्ड्स डिक्टेटरशीप. आनी आमकां खात्री आहा आमचे देशाचे लिडर बाब राहुल गांधीचे विजन आहा आनी काँग्रेस पक्षाचे खास करून जे विजन आहा विथ द ब्लेसिंग्स राहुल गांधी वील डेफिनेटली बी द प्रायम मिनिस्टर. पण CMान काल नेवऱ्यान स्टेटमेंट केलो की तेच सांगता तेणें कितें म्हणलें की तो कनेक्ट आसना म्हणून लोकांक. चीफ मिनिस्टरान पयलीं सद्या जे पण उलयता कला अकॅडमीचेर कितें जाता, काणकोण कितें जालां, ब्लॅकलिस्ट कोणाक करूं जाय, गोंय कितें जाता तेंच चोयचें. आतां देशाचें पड कितें आहा आमकां खात्री आहा की ज्या पद्दतीन देश all the opposition were united and currently you can see घोषणा देणी 400 पाराची. What happened to that? Today we have a vibrant opposition. This BJP government only wants to stifle the voice and create this. This is just jumlas and this is part of their strategy basically to defame the Congress party and defame Rahul Gandhi. Rahul Gandhi was the first to tweet to support our armed forces and support the government. He gave them a free hand to destroy terrorism relating to Pakistan. You have all seen that. So hoina hoi हे divert करपाक म्हाका दिसता होईना and he is used to it. We are aware of it. We are confident that the people will decide. No chief minister decides who will be the prime minister. The people of our country decide who will be the prime minister. कोणान बरोवन दिले तें बरोवन उरना. पण तेणें कितें म्हणलें की डेमोक्रेसी तुमी म्हणटा आतां डेमोक्रेटीक हितून आहा आमी कंट्रीन आहा पूण लोक डिसायड करतले. तुमचे पार्टीन म्हणटा आतां तेंच्याच फॅमिलींतले 3 जाण प्रायम मिनिस्टर जावन गेले आनी आतां हो चवथो समज. अरे ते डायनॅस्टीचे पण उलयता सद्या तेंगेले सरकारान कितले जा आहाय डायनॅस्टीचे कितले आहाय रे, कितली गोबायल आहाय, ताका अधिकार आहा उलोवपाक. तो कितको थिंगा BJP जो डायनॅस्टीचे उलयतालो फॅमिली राजाचे उलयतालो आज कितें प्रमोट करता, कितले एकले तीक चोचोक जांग आलो पावून थंय दोग जां आहाय. डज ही हॅव अ रायट, डज ही हॅव अ मॉरल रायट ना तेंक भायर काड, टिकेट दिनाका, अनावन्स कर दिना म्हूण टिकेट मागीर उलयचें डायनॅस्टीचेर. कोणा पड एक हें आहा खास करून द गांधी फॅमिली हॅज गिवन देअर ब्लड फॉर द कंट्री. कॅन यू डिनाय दॅट? राजीव गांधी lost his mother, Rahul Gandhi lost his father, and who are going to teach us? Godse's followers are going to teach us what terrorism is. RSS is going to teach us. Who shot Mahatma Gandhi? I think that is something that first the BJP should answer. सर म्हापशांक आनी फोंड्या आमी पळयल्या पावसान हॉट मिक्स करता, डेव्हलपमेंट म्हणटा. इवन पणजेन सुद्दां ना कितें आहा मरे हें पण जाता इट इज बेसिकली अ डिजास्टर. 15 तारखे सर्क्युलर येयलो आहा की द थिंग्स शूड बी स्टॉप्ड, ऑल द रोड्स एंड एवरीथिंग शूड बी स्टॉप्ड. दूख जाता सब स्टँडर्ड क्वालिटी ज्या पद्दतीन डिजास्टर मॅनेजमेंट इज एक्चुअली बिकम अ डिजास्टर. फेलियर नॉट ओनली म्हापसा पोंडा ऑल अक्रॉस द स्टेट वी आर गेटिंग रिपोर्ट्स ऑफ सब स्टँडर्ड रोड्स, सब स्टँडर्ड क्वालिटी वर्क्स. छप्पर जे फाडपा आहले ते एकू पावसान गेले ते वर्साक वन ऑफ द हायेस्ट रेनफॉल was received in Goa. What has the government done about it?